युनायटेड क्लब बाणावली आणि गोवा वेल्हा स्पोर्ट्स क्लब हांचे मदीं जाल्ले फुटबॉल सर्तीत बाणावलेन टाय ब्रेकरात 6-5 अशें जैत जोडलें. युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेन घडोवन हाडिल्ल्या 16व्या सुपर सॉकर सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली. बाणावलेचे सेंट जॉन द बाप्तिस्ट दांडो खेळा मळार ही सर्त बरीच रंगली. 4थ्या मिनटार आरिफ पठाणाचे सुवातेर आशिल्ल्या शॉटाक लागून बाणावलेक आघाडी मेळ्ळी. कितल्योश्योच संदी मेळ्ळ्यो तरी तांकां फायदो घेवप जमलें ना. संभाव्य गोल चुकयले. दुसऱ्या अर्ध्यात गोवा वेल्हान आक्रमक रणनीत आपणायली आनी 41व्या मिनटार आल्मे फर्नांडिसाच्या गोलान बरोबरी करपाक येस मेळयलें. गोवा वेल्हाच्या फुडाऱ्यांक संद रुपांतरीत करपाक खूब त्रास जाले आनी वेळ सोंपतकच 1 विरुद्ध 1 अशी बरोबरी जाली. टाय ब्रेकरात बाणावलेन कुशळटाय दाखयत 6-5 अशें रोमांचक जैत मेळयलें. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.